ओल्ड गोवा कंपनीक राष्ट्रीय पुरस्कारान भोवमानीत करपाची उमेदीची खबर। भारत सरकाराच्या शेतकी मंत्रालयान ॲग्री इनोव्हेशन अवॉर्ड 2022 खातीर ओल्ड गोवा तेलाक वेचून काढला। शेतकारांक एम्पावर करपी उर्बा दिवपी ही गोयची पहिलीच कंपनी। टेक्नॉलॉजिकल अपग्रेडेशन करून शेतकारांक मदत करपी ओल्ड गोवा तेल कंपनीक केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री सुश्री शोभा करंदालेजेचे हस्तुकी 1 लाख रुपयाचे रोख इनाम आणि ट्रॉफी फावो जातली। अशे तरेचे पुरस्कार मेळोवपी ओल्ड गोवा कंपनी ही गोयची पहिलीच कंपनी। 2 सप्टेंबराक हैदराबादात जावपी पुरस्कार वितरण सुवाळ्याक ओल्ड गोवाचे संस्थापक उद्योजक श्री परेश शेटगांवकर पुरस्कार स्वीकारतले। गोयच्या सुमार 300 शेतकऱ्यांच्या जिणेत बदल हाडपाक ओल्ड गोवा कंपनीन यश मेळयला। कंपनीचे गोंयभर सुमार 450 स्टोर आसात। कंपनी गोयच्या नाल्लापासून तेल आणि ऑर्गॅनिक कॉस्मेटिक उत्पादनां तयार करता। कंपनीक मेळिल्लो पुरस्कार गोयच्या शेतकारां खातीर काम करपाक कंपनीक आनीक उर्बा दितलो। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।